भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी गोंया भितर सद्याक वेंचणुकेचें वारें व्हांवपाक लागलां, पण तें वारें इतलें प्रदुशीत आसा की तातूंतल्यान कितें भायर सरतलें आनी कोणाक कितें जायत तें सांगपाक जायना अशी परिस्थिती आहा. जोयल बाब आफांचो म्हजे बरोबर, लौकीक बाब शिलकर आसा, पांडुरंग बाब गांवकर आसा. आनी आमी रुलिंगाचेर मागीर येतात, आमी ओपोजिशना वयल्यान स्टार्ट करतात. पांडुरंग बाब म्हज्या बऱ्या इश्टान म्हाका सकाळीं फोन केलो. ताणें म्हाका एक बरी गजाल सांगली. लोक म्हणपाक लागला, आपूण खूब जाणां कडेन गोंयांत उलयलो, लोक म्हणपाक लागले सरकाराचेर पिकार आहा सारके, बेजार म्हणपाक लागले सरकाराचे सारके. कांय मंत्र्यांचेर बेजार म्हणपाक लागलो, कांय आमदारांचेर बेजार. हांवें बरें आहा रे म्हळें. मागीर म्हळें कितें ओपोजिशनाचेर ते ताच्या चड बेजार म्हणपाक लागलो. कळ्ळें तुका? सो ओपोजिशन तुगेली हें म्हणपाक लागलें इलेक्शनाच्या तोंडार हे ओपोजिशनान म्हणपाक लागलो जी पळय भुरगेपणां चलयल्या ती पळयतकीर म्हणपाक लागलो लोकांची परिस्थिती अशी जाल्या की सरकाराक पयलें की राग येता, ओपोजिशनाक पयलें की तिडक मारता. अशी परिस्थिती भितर म्हणपाक लागलो गोंय आसा. आमी म्हणपाक लागलो गोंयकारांनी करप कितें? सो ताजेर हांवें ताका कितें सांगलें की आज सांजे म्हळ्यार आमी रावंड टेबल करपाचे आहात. तेन्ना म्हळ्यार हांव पांडुरंगाक हो प्रश्न विचारता, म्हणून हांव तुका तो प्रश्न विचारता. आमी करप कितें? सरकाराक पयलें राग येता आनी ओपोजिशनाक पयलें तिडक मारता. कितें करप गोंयकारांनी? आणि फाटल्या रावंड टेबला उपरांत म्हाका एक काय कॉल येयले आनी कांय जाणांक दिसता की आमी कितें सरकाराक प्रेज करता आनी अशें कितें दिसता तांकां, म्हणजे परत सरकार परत BJP सत्तेर येवची काय म्हणून अशें कांय जाणांक दिसता. अशा लोकांनी म्हाका विचारलें की तुमकां दिसता काय? आमकां दिसना. तुजी भाशा हांवें तांकां सांगली की आमकां दिसना, ऑपोजिशनाक दिसता की BJPच परती येवची अशें म्हणून. अशी परिस्थिती आहा ऑपोजिशनाची, बरोबर न्ही? ते कशें जाला, एक म्हण आसा म्हणजे चार सुगरणी आणि जवान अळणी म्हणून. सो तसले प्रकार जाला हे, म्हणजे RJP, काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड हे पंच प्रकार. हे चार सुगरणी तुगेल्यो, हे चार सुगरणी जवान हे अळणीच जावपाचे आसा अशें दिसपाक लागला, जे तरेन ते वागतात पळय. सो गोंयकारांनी कितें करतलो? कितें करप? गोंयकारांक दिसता बदल जावचो म्हणून की 2012 ते आतां पर्यंत जे गोंयकारांनी पळयलां आनी हे परत 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 तेच लोक सत्तेन येयले की एंटी इन्कम अशी वाडटा. हो एक परंपरा आनी तो नियम आसा हेजो राजकारणांतलो, नैसर्गीक. हय हय, सलगपणान कोण येवपाक जायना. सगळ्या राज्यांतलो इतिहास काडून जर पळयलो जाल्यार दिसता की एक 10-15 वर्सां तरी बदल जाता म्हणून. आतां गोंयानूय परिस्थिती तशी आसा अशें लोकांक दिसता, सगळ्यांक दिसता, पूण ते ऑपोजिशनाक दिसना. आनी जे तरेन तेंची जर हें पळयलें तुवें, तेंच्या भितरले जर कोकुसांवां पळयलीं, RJPन जे चलयला, काँग्रेसीन चल्ला सद्या. आज आनी काँग्रेसचो एक आदलो प्रदेश अध्यक्ष पॉवर डिपार्टमेंटान थोड्या लोकांक घेवन येवन मोर्चा काडलो तेणी. आतांचो अध्यक्ष नाच. RJPन तेच चल्ला. विरेश बोरकराक वयल्यान 2 गट जाल्या. कोण विरेश बोरकराक गद्दार म्हणटा, कोण मनोज परबाक गद्दार म्हणटा. तांचे काय कोणाचो कोणाक पायपूस ना. सगळ्यान बरो आहा तो MJP, तो BJPक धरून आसा. ताका खबर आसा की खंय कितें जालें जाल्यार ताका थंयच जागो मेळपाचो आहा म्हणून सादून घेवपा खातीर. बरोबर. सो ऑपोजिशन जो आसा प्रमोद न्ही, हेका लोकांनी तांकां सांगपाक जाय. आमी सांगून फायदो ना. करेक्ट. आमी रावंड टेबलवाल्यान सांगत आसा, पूण तांकां तें कळना आमची भाशा आनी कशे भाशेन सांगपाक तांकां. लोकांनी तांकां 2 फावटी मतदान करून सांगलें. करून सांगलें तांकां. हय लौकीक. म्हाका मुगेल त्या फ्रेंडाक, आतां तुमी 3 जाण हांगा बसल्यात, म्हाका त्या म्हज्या फ्रेंडाच्या प्रश्नाचें उत्तर सोदपाक जाय. गोंयकारांनी करप कितें? सरकारा पयल्या राग येता, ओपोजिशनाक पयल्या तिडक मारता. सो गोंयकारांनी ह्या इलेक्शनाच्या टायमार करप कितें? कारण काँग्रेसीची परिस्थिती अशी आसा, एक काँग्रेस आसा आनी तातूंत भितर खुबश्यो काँग्रेसी आहात. कळ्ळें तुका? अशी एक विचित्र परिस्थिती आसा. RJPचें अशें जालें की तांकां कोण सगळे जाण आमी सिरियस प्लेयर म्हणून पळयताले. फर्स्ट दॅट पार्टी टर्न्ड इंटू अ सर्कस, नाव इट इज टर्निंग इंटू अ जोक. एक दर दिसा तांगे कितें चल्लां तें पळयल्यार आपाचें म्हणटू हांव कांय उलयत ना. कळ्ळें तुका? ते आसात नात, आसात नात, अशी एक विचित्र परिस्थिती आसा. गोवा फॉरवर्ड कबड्डी खेळटा सद्या. ते मदीं काँग्रेसी बरोबर कबड्डी खेळटात, मदीं ते खंय स्थानीक राजकारणाची कबड्डी खेळटात. ते कोणा हात लावन येतले परत ते म्हाकाय खबर ना सद्या ह्या कबड्डी भितर. सो कितें करपाचें गोंयकारांनी? प्रमोद, एक्चुली
कंप्लिटली ब्लेम ओपोजिशन सायडीन ज्यो पार्टी आहा तांकां करपाक जाय. सरकाराचेर तिडक आहा, खंयचें सरकार घडलें की डे वन सन एंटी इनकम्बन्सी स्टार्ट जाता आनी ती तिडक आसता. थोडें काम सरकार करता, थोडें करिना, पण सरकाराचेर राग मेजॉरिटी लोकांचो आसता की खुबश्या जाणांची हें जाल्लें नासता, तांकां जाय तशें जाल्लें नासता म्हणून. पण हेका ऑप्शन आतां ती 15 वर्सां सरकार एक आहा आनी तेजी एंटी इनकम्बन्सी तितलीच वाडटली. सो ताका ऑप्शन हो ओपोजिशनान दिवप आसता. आनी ओपोजिशन जर ऑप्शन दिवंक शकना, लोक गाय जे लोकांक तिडक आहा ते गाय येवन कॉन्टेस्ट करचे ना. तूं ऑप्शन दी, ते येवन मत मारून तुका निवडून दितले. करेक्ट. सो ते ऑप्शन दिवपाची जबाबदारी ह्या ओपोजिशन पार्टींची आसली, जे स्वता भितरूच झगडटा. आमी आपाचे पयलीं स्टार्ट जाल्ले, आपाचे एक प्रेजिडेंट चेंज केलो, दुसरो अपॉयंट केलो, तो सोडून गेलो, अशी परिस्थिती तेंची जाल्ली. हेजे स्टेटमेंट्स आमी खूब बदलतना पयल्या गोवा फॉरवर्डाचे. तेंच्यांनी हात वयर काडले नरकासुराक, मागीर तेजे उपरांत आनी कसले तरी इव्हेंटाक तेंच्यांनी हात वयर काडले एकी कडेन येवपाचे. प्रॉब्लेम. आनी मागीर आणि जर ताणें 24 वरांनी हात वयर काडिल्ले, तूं म्हणटा आसलो ताणें दिवाळेक हात वयर काडले म्हणून. पण तूं आज म्हणटा ताणें नरकासुरा हात वयर काडले म्हणून. कळ्ळें तुका? थंयच्यान हें सगळें गणित घुसपोवपाक स्टार्ट जालें. 24 वरांनी काडल्यार दिवाळेक हात वयर काडले म्हणून पाहताले. आज लौकीक सुद्दां म्हणटा की नरकासुराक हात वयर काडले म्हणटा. नरकासुराकूच गेल्ले ते एक्चुअली त्या दिसा. सो तेंचे स्टेटमेंट्स आहा ते अशे कितें म्हणूं हें करूं, हे बाबा काँग्रेसी बरोबर एलायन्सान रावतले काय सिंगल वयतले, सिंगल फोर्स म्हणून दाखयतले. अजून तेजे हे अशें क्लॅरिटी ना तितून. इलेक्शन आमी म्हणटा केन्ना जावंक शकता, ते जानेवारी फेब्रुवारी म्हणटा ते आमकां हिंट्स येता ते हितून ते नोव्हेंबरानूच जावपाक शकता, डिसेंबरानूच जावपाक शकता, कारण प्रिपेरेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान स्टार्ट जालां. आनी हे सगळ्यांक कुशीक दवरले, हे ज्यो पयलींच्यो पार्टी आहा तांकां सगळ्यांक कुशीक दवरले. जाल्यार एक RGP ऑप्शन म्हणून आमी पळयताले. MGP पळोवंक शकना, कारण MGP हेवटेचें गव्हर्मेंट जाल्यार मागीर हेवटेन आसतली. सो ती काय ओपोजिशनाची आमी केन्ना तिका चड पळोवना. सो RGP एक बरो ऑप्शन आसलो. एक हे सगळे हितून सगळ्यांक फाटीं ओडून फुडें सरपाक तांकां चान्स आसलो की बाबा हें कितें चल्लां तें पळय, आमीच बरो ऑप्शन म्हणून. पण तेंच्यांनी थंय वाट लायली आपली. हय, बरोबर. तुजी तोंडां एक शब्द आयिल्ले, पण ते गिळे आनी मागीर वाट लायल्या. हे सामकें बरें संसदीय चाली रितीक धरून ताणें शब्द वापरले. बरें आहा जॉयल बाब, म्हाका त्या तुमी म्हाका सगळे जाण फिलॉसॉफी सांगतात, मुगेल्या त्या फ्रेंडाच्या प्रश्नाचें उत्तर कोणूच दिना. कितें करचें गोंयकारांनी? प्रमोद, एवरी इयर, एवरी इलेक्शन इयर हय, अशेंच जाल्लें आसा की 6 म्हयने म्हणल्यार खुबशे दिसता पॉलिटिकल पार्टीक. ते हे सगळे घडामोडी चालूच आसता फॉर 6 months, 7 months. दे फील दॅट लॉंग वे टू गो. इफ यू सी इन अदर स्टेट्स, एक वर्साचे पयलीं तेंची तयारी चल्ली आसता आनी स्ट्रॅटेजीज एवरीथींग आर पूट इन प्लेस. इन गोवा इट्स कंप्लिटली डिफरंट. 3 months जाल्यार देखून अशेंच आसतलें तें. मे बी द लास्ट 1 month यू वील गेट सम क्लॅरिटी. सो वोटर शूड स्टे पुट, स्टे काम, लेट दिस सर्कस कंटिन्यू. After one month आयलो लागीं आयलें election, there will be clarity on whom to vote. Automatically he will come to know where the situation is going, or who holds the strength to form a government, or which way he has to go. And accordingly he can. आत्ता तूं पयशे जाल्यार completely it is a sea of chaos. So आनी तितून भितर एलायन्स जातले जावचे ना तें आतां स्पेक्युलेटीव करून फायदो ना, कित्याक काँग्रेस इज इन अ कंप्लिटली डिफरंट टेंजंट ऑल टुगेदर. They are Congress within the Congress, you said. Also today you could see it again with that power of this thing. So let us wait for this chaos to settle down. Maybe as we go along, probably लोकिकान म्हणल्यार तशे 5-6 म्हयने आसा ते म्हाका दिसता गोंयकारांक खातीर खूब प्रश्न कितें आहा सद्या जर तुवें सरकाराक पळयली जाल्यार ती ट्रॅजीक कॉमेडी कशी दिसता. हय, तुवें जर ओपोजिशनाक पळयली ती कॉमीक ट्रॅजेडी कशी दिसता. करेक्ट. सो अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर आमी Even in the government side, in the BJP, you know, outside it looks all calm, but inside the म्हणून हांवें ताका ट्रॅजीक कॉमेडी म्हणून. पण ही कॉमीक ट्रॅजेडी जाल्या दुसरी वटेच्यान. ही दुसरी वटेच्यान जर परिस्थिती पळयली पांडुरंग बाब, जाल्यार ही आतां आमी 1 by 1 या. काँग्रेसी भितर सद्याक जी परिस्थिती चल्ला पळय, काँग्रेस तुगेली खंयच्याच एंगलांतल्यान इलेक्शनाची तयारी करता अशी तुका दिसता? ना. RGP ते तर इलेक्शन न्ही, ते पार्टी दवरपाची तयारी करतात काय ना हो मोठो प्रश्न. कळ्ळें तुका? गोवा फॉरवर्ड खंय तरी इलेक्शनाची तयारी करता अशी दिसता. आणि एकूच हा पार्टी आहा तातूंत सध्या कॉन्ट्रोवर्सी काय पण ना. तातूंत तांचो सध्या अध्यक्ष म्हणटा की आपल्याला अलायन्स पार्टनरच आपल्याला कॉन्स्टिट्युएन्सी येवन तुगेले पांय घालता म्हूण तुगेलो. सो ही जर पयली आतां ही जर कॉमीक ट्रॅजेडी जर आमी पळयली जाल्यार कितें जावपाचें आमचें?
ह्या ट्रेजडीचो फायदो जो आसा न्ही तो BJP करून घेवपाच्या प्रयत्नान आसा हे ऑपोजिशनाक कळपाक जाय. कशें सांगता प्रमोदा, 1 वर्सा पयलीं जेन्ना दामू नायक पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जालो तेन्ना ताजो जो स्टेटमेंट पयलो आशिल्लो तेणी म्हटलें की म्हाका 2027 BJP 27 पार करपाक जाय. हो ताजो पयलो स्टेटमेंट आशिल्लो. पयर जी एक्झिक्युटीव जाली पणजे तेज्या उपरांत ताजो परतो एक स्टेटमेंट आयला की 27 30 जागा आमकां मेळटले. हो तो खंयच्या हेजेर सांगता की ताणें पळयलें की हे ऑपोजिशन सारकें ना जाग्यार आनी कोणाक काय जमपाचें ना, आमीच येवपाचें आहा परतें. आतां हे 30 म्हणल्यार कितें, फाटले फावटी 20 येयल्ले आनी मागीर 8 घेतले तेंच्यांनी काँग्रेसीचे, 28 तरी जाले तेंचे ते. हे फावटी सुद्दां तशें जावं शकता. ते जर 20-22 काडटा जाल्यार हे परत उरलेले काँग्रेस फोडून हाडटा, ताका गॅरंटी आहा तांकां. सो BJP फूल गॅरंटी आसा की आमी कशें तरी गव्हर्मेंट करतले आनी फोडून तोडून आमी तिसां मेरेन पावतले म्हणून. सो ह्या सगळ्या फायदे कपोसाचो फायदो जो आसा न्ही, जर कोण मेळटलो कोणाक फायदो आनी कोण जर घेवपाक सोदता जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टी आसा. अशें आतांचें सिच्युएशन पळयलें दिसता. आजून चान्स आसा. आतां लॉजिकान सांगलें की जावं शकता नोव्हेंबरान, कारण कालूच एक 4-5 म्हयन्या पयलीं रिटर्निंग ऑफिसर अपॉयंट केल्ले, काल असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉयंट केल्ले आसा. ही प्रक्रिया इलेक्शन कमिशनान सुरू केल्या. हेजो अर्थ फुडल्या 5-6 म्हयन्यान इलेक्शन जावं शकता हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी हेडसी म्हणून फेब्रुवारी मार्चान ड्यू आसात इलेक्शन. हे काँग्रेसीक आतां आमी कितें उलयता, फेब्रुवारीक जावचें ना डिसेंबरान जातलें काय म्हणून इतलें उलयता. एक म्हयन्याचो 2 म्हयन्याचो फरक. हे जालें जाल्यार हे कळपाक जाय हांकां RGP आपली पार्टी काबार करपाक उठल्या. गोवा फॉरवर्डाक खबर ना की खंय वचपाचें ते, खंय फॉरवर्ड वचपाचें ते, खंयचे खंय वता. काँग्रेसीन जें कितें चल्लां पळय, सो म्हाका दिसना की काँग्रेस खरी सिरियस आसा काय म्हणून. म्हणजे कांय जाण ते रुमर आहात ते म्हणटात की काँग्रेसींतले बदल सुद्दां हे BJP वयल्यानच केल्या काय म्हणून. ते केन्ना केन्ना खरें न्ही एक्चुली. कारण ते दिल्लीच्यान जे बदल जातात, राहुल गांधी, सोनिया गांधी किंवा खरगे जे बदल करता ते गोंयांतले लिडर करूं शकनात. सो म्हाका दिसता प्रमोद खूब मॅच जाल्ले आहा ऑपोजिशनांचे आनी हे जाग्यार पडना न्ही जाल्यार हांवें म्हटलें अशें की BJP परत चान्स मारचो. पयर जेन्ना BJPचे स्टेट एक्झिक्युटीव लोकेक तुवें पळयली, तुका कितें फील आयलो? कारण ते खूब सिरियस आशिल्ले. तुवें एक्सटेंडेड तांणी आपल्या पदाधिकाऱ्याक सांगलें की काम करात नाल्यार पदां सोडात म्हणून, बेश्टे बसून रावनाकात म्हणून. सो एका वटेच्यान तो पक्ष खूब प्रचंड कॉन्फिडंट दिसता की ओपोजिशनाची जी दशा जाल्या सद्या ती दशा पळयल्यार ते परत सत्तेर येतले म्हणून. एट द सेम टायम ते आपल्या कार्यकर्त्यांक आनी ऑफिस बेरर्सांक सांगतात की बेश्टी पदां घेवन बसनाकात, परफॉर्म करात नाल्यार वेकेट करात आनी दुसऱ्याक कोणा तरी परफॉर्म करनी म्हणून येवन. ही स्टेट एक्झिक्युटीव जी जाली BJPची, एका वटेच्यान ओपोजिशन आसा, दुसरे वटेच्यान रुलींग आसा, ती पळयतकीर तुका कितें फील आयलो? त्या हितून स्टेट एक्झिक्युटिव्हान 2 रेजोल्युशन, एक जे मोदीक कॉंग्रेच्युलेट करपाचें, एक पॉलिटिकल रेजोल्युशन आमी पयलें तेंच्यान कितें घेतलां, तेंच्यान मायन्यूट खंयच्यो गजाली लोकां पर्यंत पावपाक जाय, कितें करपाक जाय, ह्यो गजाली तेंच्या पॉलिटिकल रेजोल्युशनां आसले. आनी भाशण करता आसतना जर मेन लिडर असले आणि त्यांच्यानी जे भाशण केले हे एक वॉर्निंग गेली ती वेगळी पदाधिकाऱ्यांक, कित्याक थोडे आसता मातशे जे पद घेता आनी काम करिना. सो BJP त्या बाबतीन सिरियस, BJPचें काम कंटिन्युअस चालू आसता, कसले एक्टिविटीज चालू आसता, तितूंतल्यान तांकां रिपोर्ट फायल करचो पडटा. आनी तो रिपोर्ट फायल जालो की तो परफॉर्म करना हें ते क्लियर जाता. तेंचें एक सिस्टमूच तेंच्यान तयार केला आनी ती दिल्लीच्यान मॉनिटर जाता. बूथ हांगासरले बुथा वयली बूथ दिल्ली तो रिपोर्ट जर लेट फायल करता जाल्यार तो फोन करून विचारता हेजो रिपोर्ट लेट कित्याक फायल जालो वा अजून कित्याक जावना. बारीक मिटींग घेतलेली आसता, कांयच विशय आसना मिटिंगेक, पण ते मिटींग रिपोर्ट करचे पडटा. अशे पद्दतीन काम करता. तितून ते खातीर ते पदाधिकाऱ्यांक ट्रॅक करपाक पावता हे परफॉर्म करता काय ना ते. आनी दुसरे मेन लिडर उलयतना तेंच्यांनी खंयचे विशय मांडले, एक सरकाराचे स्किमी, म्हजें घर, हे सगळे आहात तेंचे हितून रेजोल्युशनां. पण भाशणांनी उलयतना तेंच्यांनी मुद्दे मांडले ते ज्यो ओपोजिशन आमचे आसतल्यो पार्टी, आमचे ओपोजीट आसतल्यो, तेंची दशा कितें जाल्या ती एकट्यान सांगली. खंयची पार्टीची दशा कितें जाल्या, RGP कितें जाल्या, काँग्रेस कितें जाल्या, गोवा फॉरवर्डान कितें चल्लां, आपान कितें चल्लां आनी हेजो कसो फायदो जातलो तेजेर तेंच्यांनी ते नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाक उलयले. सो ते थ्रेड बेर तयारी करता. तुवें म्हणली बारीक गजालींचे पॉलिटिकल रेजोल्युशनाक विशय म्हणजे 2 गजाली अश्यो ज्यो बारीक गजाली तांणी लोकां मेरेन पावपाक जाय हें तकल्याक दवरून थंय तें रेजोल्युशन घेतलें. अशी खंयची 1-2 गजाली आसा? सारके अशें याद जायना म्हणून म्हज्या घराचेर तेंच्यांनी फोकस केल्लो आनी स्किमी पावोवपाचे, लास्ट मनशा पर्यंत कितें ना कितें घेवन पावपाक जाय. सरकाराची खंयची नाल्यार खंयची गजाल लास्ट वोटरां मेरेन सुद्दां पावपाक जाय. खंयच्याय माध्यमांतल्यान तेजें कितें काम आसूं वा ना आसूं त्या वोटरा कडेन मातसो टच करून येवपाचें काम जावपाक जाय. हाजेर सुद्दां थंय चर्चा जाली. जाली. So was a contrast to such oil. On one side there is BJP who is
going very professionally, threadbare about how to approach this election. Vis-a-vis the opposition, how are you seeing the preparedness of BJP? Because BJP is quite aware about the dissatisfaction. They are quite aware of that some of their MLAs are not faring well. At the same time, they are preparing with a complete seriousness. So when you look at this side of the BJP vis-a-vis the opposition, how are you comparing the contrast? This meeting which was held some days back, तिथून भितर two things we can derive from that. One is there was a lot of rhetoric also. Rhetoric म्हणजे अशें आसा प्रमोद की perform or perish. is suppose president सांगता तुका perform or perish म्हणून 4.5 वर्सां you are not performing, you never perished. How you can perish in 4 months now? 4.5 years, there you know, we have discussed it in the round table also. There are legislators who have not performed at all, failed miserably, and you have not acted. Now you are telling them perform or perish. So that is rhetoric. Maybe he wanted to. तशें आसतलें. On the other side, they have gone into the brass tacks, complete deep into where they are lagging, where they can see, and what is the status. Like for example, they have discussed on minorities. What is their approach vis-a-vis minorities, or how they are faring in various constituencies in terms of minorities. So going forward, you may not see that kind of an approach towards minorities, or they may not go out to antagonize minorities in that sense as we approach the elections. Yeah. So you may see BJP softening a bit towards minorities. Any issues which are connected to minorities may be softening now as we approach the election. But having said that, it's a very well calculated move, and this kind of a strategy is required as you are planning for election. This is very professional. If you go on the other side, as you just mentioned, as in we've discussed it already, there's so much of chaos, and this chaos is not only visible to journalists, it's visible to the common man, to the voter, to everybody. And the chaos is not only in one party, the chaos is across the entire opposition. Yes, that's the Entire real opposition. tragedy. That's the tragedy. तुम्ही मुद्दम मेन्शन केलं थोडे पॉयंट्स पळयतालो तितून स्वयंपूर्ण गोवा तेंच्यांनी मेनली फोकस केल्ले एक म्हजे घराचे आसलेत हेल्थ एंड आयुर्वेदा हे लोकां पर्यंत पावन लोकांक कशें कनेक्ट करपाचें मायक्रो मॅनेजमेंट एट ग्रासरूट ट्रेनिंग ऑफ कार्यकर्ता एट बूथ लेवल ट्रेनिंग दिता ते आपले भायर बूथ लेवलचे कार्यकर्ता की इलेक्शनां आमी कशी हें करपाक जाय ती मागीर तेजे उपरांत एम्पावरींग बूथ लेवल कार्यकर्ता ह्यो सगल्यो गजाली ते बारीक बारीक इलेक्शन रिलेटेड ते रेझोल्युशनाक आशिल्ल्यो. एक इंटरेस्टिंग गजाल जी म्हाका पांडुरंगाक विचारपा जाय ती हांव स्मार्ट मिटराचेर येता बट आय एम नॉट गोईंग इनटू द स्मार्ट मिटर आय एम गोईंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ स्मार्ट मिटर. कळ्ळें तुका? एक भयान शांतता आसा BJP आनी मगोच्या रिलेशनशिपा मदीं सद्या, आनी ताजे भितर एक मेजर गजाल म्हळ्यार हो स्मार्ट मिटर. जंय मुख्यमंत्र्यान मदीं घुसून तो ब्रेक मारलो, सुदीनबाब ढवळीकार तो ट्रक चलयतालो, ताका डायरेक्ट ड्रायव्हिंग सिटा वयल्यान उखल्लो, पॅसेंजर सिटाचेर बसयलो, मुख्यमंत्र्यान स्टेरींग आपल्या हातांत घेतलें आनी काच करून ब्रेक मारून ती ट्रक थांबयलो. दोनीच मारलो, ब्रेक आनी हँडब्रेक दोनी वांगडाच मारले. आनी ताचे उपरांत गेलो जर तुवें पळयलें जाल्यार एक भयान शांतता त्या रिलेशनशिपा मदीं आसा. तूं कितें म्हणटलो ही जी शांतता आसा सद्या हो सुदीनबाब ढवळीकाराचो घुसमटमार काय आज तुगेली ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हो मुकाट्यान खा मार आनी करपाक काय जायना अशी परिस्थिती. म्हाका अशें दिसना की सुदिनाचें एकट्याचें कांय ना. सुदीन हो अलायन्स युतीच्या सरकारान आसा मंत्री म्हणून, आनी स्मार्ट मिटर ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची नॅशन वायड आशिल्ली मोहीम ती सगळे कडेन जातलें तें. म्हाका आयज हेणी काशिनाथ शेट्टीन स्टेटमेंट केला की ते काय ताचें चेंज जावपाचें ना म्हणून. ते होल्डार आसा, होल्डार दवरला. आनी हो बोवाळ जाता नाशिल्लो, सगळ्यांक खबर आहा फाटल्या 2-3 वर्सांच्यान की स्मार्ट मिटर येवपाचें आसा म्हणून, जे डिजिटली सगळें हें जातलें. आनी हे खबर आसा की तुका फुडें भविश्यान तुका जितकी पावर जाय तितकी तुका रिचार्ज करून घेवपाक मेळटली, हें जावपाचें आहा फुडें केन्ना तरी. हें सगळें खबर आशिल्लें. हे चुकलें खंय, ती लोकांक जी बिलां वाडोवन येयली थंय हो सगळो घोळ जालो. पेनल्टी हय, ती पेनल्टी नांवान सगळो हो घोळ जालो. ते जर सरकारान लक्षांत घेवन जर ती चूक सुदारलेली न्ही जाल्यार हो बोवाळ जाता नाशिल्लो आनी स्मार्ट मिटर हे उरपाचें. हे स्मार्ट मिटर लोकांच्या बऱ्याचें आसा हे सरकार सांगपाक कळ्ळें ना. आनी ताका सुदिनाच्या एकट्याचें न्ही, जेन्ना प्रेस मीट पयर आशिल्ली तेन्ना सुदीन सीएमाक सांगलें तें आमी आयकल्लें की ते लोक आतां जे बोवाळ करता तें कितें करपाचें. मागीर सीएमान ताका सांगलें की ते थोडे दीस पळय होल्ड करुया अशें बी. इलेक्शन सो हे जें आसा तें सुदिनान काय बाबड्यान तें एकट्यान केल्लें ना. तें गव्हर्मेंट डिसिजन.
पूण हे गव्हर्मेंटाक आतां ताणें होल्डार दवरून सुटला नाजाल्यार ते खूब म्हारग जावपाचें खूब म्हारग पडपाचें. खूब म्हारग पडपाचें कारण लोक बरेच चवताळले कारण म्हाका तातूंत भितर 2 इश्यूज दिसतात बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन दीस. पयली गजाल म्हळ्यार स्मार्ट मिटराचो मुद्दो आहा तो स्मार्ट मिटर एज ही सेड जर बिलां आनी तिथे पेनल्टी नांवाचो प्रकार जर येनाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हो बोवाळ 80% तरी हो बोवाळ जायनाशिल्लो. मेरिट्स ऑफ स्मार्ट मिटर सेकंडरी हो बोवाळच जायनाशिल्लो. तातूंत भितर आनी एक गजाल घडली जी आज तुगेली मुख्यमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शना उपरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाग्यार घालता की लोड पयलीं म्हळ्यार तुवें वाडोवप कसो वाडोवप म्हळ्यार प्रत्येकान आतां एक प्रायवेट वचून तुगेलो हें धरप कोण तो इलेक्ट्रिशियन सर्टिफाईड इलेक्ट्रिशियन सर्टिफाईड इलेक्ट्रिशियन ताजे म्हऱ्यान वचून तुगेले घराचे पॉयंट्स बिट्स हें करून एक फायल तयार करप आनी ती फायल तयार करून मागीर व्हरून ती इनवर्ट करप. आतां हो प्रोसिजर बी सगळें बरें आहा. तुमी हे नवीन कनेक्शना खातीर करपा लायनात एक्झिस्टींग कनेक्शना खातीर करपा लायतात. वेल्यान तुमी त्या इलेक्ट्रिशियनाक दिवचो पडना कितें तरी ती फायल तयार करपाक ताका फी दिवची पडली. वेल्यान तूं ताका पेनल्टी मारल्या फाटले इतले म्हयने आनी त्या सगळ्या बोवाळा भितर हें आसा इलेक्शनाचें वर्स. सो थंय जी कुफुसांव जाली जी आज आतां प्रश्न कसो येता आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की लोकांनी कांयच करपाची गरज ना आमी लोड कॅल्क्युलेट करतले आनी आमी एडजस्ट करतले म्हणून. हें रे बाबा पयलीं कित्याक करपा जायनाशिल्लें. पयलीं तुमी लोकांक कित्याक घश्टी काडपा लायताले हांगा वच थंय वच फायल तयार कर हाडून इनवर्ट कर हें कितें हांगाच तुगेले घुसपागोंदळ जालो दिसना. हय तेंचे एक्चुली रुल्स आहा न्हू हांव ते बारीक पळयतालो ते रुल्सा प्रमाण गेले अशें न्हू की तेंच्यांनी कितें तरी आळशेपणां केली ते रुल्सा प्रमाण गेले. बट आतां तेंच्यांनी जे डिसिजन घेतला पळय न्हू रुल्स ते सस्पेंड करपाचे टायप त्याचे डिसिजन आतां कॅबिनेटान बी जातलें म्हणजे फायल मूव जाता म्हणून ते सर्क्युलर नोटिफिकेशन येवपाचें उरलां लायटीच्या हेच्या बद्दल. सो ताका प्रॉब्लेम जालो रुल्स सस्पेंड करचे पडटा म्हणून. आतां तेंच्यांनी लोकांक इज जावचें म्हणून म्हटलां की अप टू 10 किलोवॉट पर्यंत अशें येवपाचें आहा ते अप टू 10 किलोवॉट तूं अप्लाय करूं नाका तुजें डायरेक्ट जाता. तेजे वयर वयता जाल्यार तुका ती फायल करचीच पडटली कारण प्रॉब्लेम कसो आसता लोड वाडयलो म्हणून काय लायट खूब येता अशी ना मिटर कावंट करिना लोड तसो. तुजे भितर यूज चड जाल्यार ते वायरी जळपाक शकता म्हणजे ओल्ड वायरिंगाक ते म्हणटा हो प्रोसिजर करपाकूच जाय पण आतां जर लोकांचो प्रेशर आहा जाल्यार आमकां ते इजी करपाक दिवचें पडटा. पण ओल्ड कोणाची घरां वायरींग कोणाच्या तेंचो जर लोड वाडलेलो आसा जाल्यार तेंच्यांनी ह्यो गजाली करपाक जाय. इलेक्ट्रिशनां हाडून चॅक करून वायरींग बी थोडी चेंज करचें पडटलें नाल्यार अशेंच चलत रावतलें आनी ती वायर मेल्ट जातली उजो लागपाक शकता. सो तेंचे ते रुल्साक धरून पळय दुसरो तेंचो अवेरनेस जावना लोकांक ते सांगपाकूच पावना की सँक्शन लोड म्हणजे कितें तो वाडोवं जाय कित्याक तुका एक फेजीच्या भायर पावलो तूं की ते 3 फेजींचेर कित्याक वचपाक जाय ह्यो गजाली आनी त्यो कश्यो सोंपेपणान करपाच्यो त्यो मातसो प्रोसेसूच तेंच्यांनी मातसो कॉम्प्लिकेटेड दवरलेलो तो वेबसायटीचेर हांवेनूय ट्राय केल्लें म्हाजें ते हें डॉक्युमेंटूच अपलोड जायनासलें आमचो लोड वाडोवपाक. सो ते कॉम्प्लिकेटेड इजी दवरपाक जाय जाल्यार ते कॉम्प्लिकेटेड दवरलें. माय क्वेश्चन इज दीस की जनरली खंयच्याय डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटाच्या अशें चिंतपाक जाय की आमी लोकांचें काम सोंपें करतले लोकांचें काम कठीण कशें करप किंवा हे मुगेले रूल ते रूल कितें पयर तयार केल्यात जसो आमगेले घरा कडचो मिटर 20 वर्सां पयलीं घाल्लो तशें रूलय 20 वर्सां पयलींचे मरे आं म्हळ्यार तो लोड वाडोवपा खातीर आमी फायली करपाक घश्टी काडप तुमगे रूल 20 वर्सां पयलींचे तुमी चेंज करचे नात ते मागीर लोकांनी बोवाळ घालतकीर हें करपाक आमच्यांनी 10 kVA मेरेन तुमी कांय करपाची गरज ना. ही बुद्द पयलीं येना आनी ही जर बुद्द पयलीं येना मागीर बोवाळ जातलोच न्ही जॉयल बाब. Pramod, since you said that, let's talk about the political side of this meter. Please. Smart meters. पांढरंगार घाल म्हाका ह्या गजालीचेर. हय सो अशें आसा की हो सगळो आमी आतां पळयलो बोवाळ हँड ब्रेक मारलो तोय ब्रेक मारलो मेन ब्रेकूय मारलो सगळो मारलो. बट डू यू नो हू इज द मॅन ऑफ द मॅच? Who? None other than Digambar Kamath. The man who took Morcha on power department. In one day, Pramod, in one day, लोक जो बोर्ड मारतलो 3 म्हयने आनी पावर मिनिस्टर आयकच नाशिल्लो इन एक फोनाचेर हिंगा सीएमान हँडब्रेक ओडलो. एक फोनाचेर न्ही तो मोर्चा घेवन गेलो थंय. हय मोर्चा घेवन गेलो आनी फोनूय गेलो. मोर्चा घेवन गेलो पावर डिपार्टमेंटाचेर. सी how who is the man of the match? सामकें. So that is the दिगंबर कामत played like Vaibhav Suryavanshi that day. so
दॅट इज द पॉलिटिक्स बिहायंड इट. सो लोकांचे तूं सांगता तशेंच की लोकांचे पळोवंक जाय आशिल्लें पयलें बरें कितें जातलें, अवेरनस करूंक जाय आशिल्लें. पीपल शूड नो वॉट दे आर एक्चुअली एंटरींग इन टू. सदां मदींच तुमी लोड पेनल्टीज म्हणटा आनी कितें म्हणटा, आनी फॉर द कॉमन मॅन इट इज रियली गोइंग टू हर्ट व्हेरी बॅडली. बिकॉज इन गोवा लोड एक्सीड सगळ्यांनीच केल्लो आसा. करेक्ट. It is not only the rich people or this thing, even the common man has extra load. पण नव्या घरांक लागना, नव्या घराची वायरीच बरी असता. ओल्ड घरांक तांकां तो प्रॉब्लेम जावंक शकता म्हणून ते करपाक जाय. आय एम नॉट सेइंग दॅट तुम्ही हें करप ना, बट द डिपार्टमेंट इज टू कम आउट वेन यू आर डुईंग इट फॉर एंटायर पॉप्युलेशन. Yes, yes, yes. You are not doing it for certain population, or you are not doing it for houses that are 20 years old. You are doing it for entire population. When you are doing it for entire population, you should come up with a system which is easier, no? And why at this time? Yeah. When you are getting into a technology which people will find it very difficult to accept, Yeah. again you are attaching this load penalties. Correct. I don't understand this. काय न म्हटलं त्यांनी 6 महिने 43 crores पेनल्टी चेक जोडले. 43 crores आता एखादं रिटर्न करपाक जाय. Now the fear is, once the elections are done and dusted, whether this thing will come back to haunt the common man, common people. Correct. Correct. No, I am not even on smart meters or penalties. I am on a very simple thing की बाबा लोकांक सोप्यो कशी करपाच्यो गजाली हाजेर तुगेले म्हाका दिसता प्रत्येक सरकारी डिपार्टमेंटान विचार करपाची गरज आहा. आमी लोकां खातीर मॅक्झिमम कठीण कशें करया, हें काम न्ही. पयलीं लोक लायनी लायतात सोसायटीनी बिलां भरपाक. दीसभर बोर्ड सकाळी गेलो सांजचा जालो. आतां दीस उरोवन आतां जीपेचेर करूंक मेळटा. अशे लोकांक तुमी कितें तें सोंपें करून सांगता दिवपाक. म्हणून हें की जशें आमचे मिटर 20 वर्सां पयलींचे आसात, तशें तुमचे रुलूय 20 वर्सां पयलींचे आसात न्ही. तेही मातशे जर अपडेट जाले, नाल्यार मागीर लोक येवन अशी पेनल्टी घालतात डिपार्टमेंटाची. डिपार्टमेंटान लोकांचे घालपाक सोडून न्ही, लोक डिपार्टमेंटाची पेनल्टी घालतात. तातूंत भितर इलेक्शनाचे वर्स. सो हांव आज इतल्याचेर थांबता. आमी राजकारणी सांगलें तुमकां, अर्थकारणीय सांगलें, बट फायनली म्हाका दिसता म्हगेल्या इश्टान जो म्हाका प्रश्न विचारिल्लो तो तसोच उरता. सरकाराचेर राग आसा, ओपोजिशना विशीं तिडक मारता, गोंयकारान करप कितें, हाजें समाधानकारक उत्तर म्हाका ना पांडुरंगान दिला, ना लौकिकान दिला, ना जॉयलान दिला. पूण हांव तांकां डिफेंड करता. हें उत्तर ताणें दिवपूच न्ही. हें उत्तर गिरीश चोडणकारान दिवपाक जाय, हें उत्तर विजय सरदेसायान दिवपाक जाय, हें उत्तर विरेश बोरकारान दिवपाक जाय, दामू नायकान दिवपाक जाय म्हणना. ताणें पावरफूल स्टेट एक्झिक्युटीव घेतलो थंय. बाकीचें उत्तर दितलें काय ना गोंयकाराक, हो प्रश्न. ह्या प्रश्नाचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.